Jezu mogal udar, kitlo mowal ist amso, amche sangi dis ani rat raunso,
आमकां सांबाळून चलोवचो काकुळतीन भरलेलो भिरमोतीचो दर्यो मोगाळ इश्ट आमचो वेचीक आत्म्याक पटलून दवरचो आपल्या रक्तान नाणयलोलो आमकां सांबाळून चलोवचो येसू सोम्याचो 2025 वर्साचो जुबलेव आचरण करूंक आख्खे मनशाकूळ आयतें जाला हांव म्हणटा सगळे मनशाकूळ कित्याक मनीस जाल्यार हर एकल्याचो सोडवणदार म्हणलो कोणी आसा जाल्यार तो जेजू आनी जेजू मात्र देखून पवित्र सभा आयती आसा म्हणच्या की हांव म्हणटा सगळे मनशाकूळ आयतें आसा ती जाणां आसूं दी वा ना जावं दी ह्याच जेजू विशयान तांकां आमी कळीत केलां वा कळीत करूंक ना जाल्यार मनीस जाल्यार हर एकल्यांनी एक जुबलेव वा एका व्यक्ती थंय संतोष पावचे जाल्यार तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त ताचे शिवाय दुसरो कोणूच ना सकड आमी बसया मोगाळ भाव भयणीनो जुवोंचो वांजेल 3रो अध्याय 16वी वळ सांगता आमकां सगळ्यांक साबारपटे आयकून कळीत आसा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो तोच जेजू क्रिस्त आमच्या भितर आसा तोच जेजू क्रिस्त पवित्र पुस्तकांत आसा तोच जेजू क्रिस्त दोग वा तेग ताच्याच नांवान सांगाता मेळ्ळे वेळार थंयसरचो आसा तोच जेजू क्रिस्त खंयसर मोग आसा थंयसर तो आसा तोच जेजू क्रिस्त साक्रामेंतांत आसा ह्याच जेजूचो जुबलेव 2025 वर्साचो उक्तावण कार्य केलां आनी थोडेच म्हयने पाशा जातेत जुबलेव सोंपतलो ओ जेजू आज आमकां कितें सांगूंक आशेता माथेवाचो वांजेल 4थो अध्याय 17वी वळ आमी काडली जाल्यार थंयसर आमी पळयता जेजू म्हणटा ताणें उलयल्लीं पयलीं उतरां जावन आसात पातकी जिणी बदला सर्गींचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी बदला सर्गींचें राज लागीं पावलां आमी सकड आमचें तोंड उक्तेकन सांगया पळया पातकी जिणी बदला सर्गींचें राज लागीं पावलां सर्गींचें राज लागीं पातकी जिणी बदला सर्गींचें राज लागीं पावलां सर्गींचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी बदला सर्गींचें राज लागीं पावलां सर्गींचें राज लागीं पावलां जेजूच्या तोंडांतावन आयिल्लीं उतरां आमच्या तोंडांतावन आमी सांगलीं आमचें वर्तें भाग ही उतरां जेजूच्या तोंडांतावन आयिल्लीं आज आमच्या तोंडांतावन आमच्या जिबेतावन आमी उसारलीं आमचें वर्तें भाग जावन आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो वस्तू जेजू पातकी जिणी बदलूंक तो म्हणटा आमी पाश्चात्ताप पावचे म्हणून तो शब्द कोंकणी बायबलांत घालूना पूण कन्नड बायबलांत आसा पाश्चात्ताप पट्टू पापಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಿರಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿರಿ कोंकणी बायबलांत ना तरी कन्नड बायबलांत आनी इंग्लिशांत आसा म्हणून हांव चिंता रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड म्हणून देखून पाश्चात्ताप वा रिपेंटन्स हाचो अर्थ आमकां समजल्यार आमचें जिवीत अर्थभरीत रिपेंटन्स वा पाश्चात्ताप म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ आमकां समजलो जाल्यार आमी भागी आमी खंडीत जावन कशीं आयलीं हांगा तशीं बिलकूल फाटीं वेची ना कोणी पिडेस आयलो जाल्यार तो भलायकी जोडून फाटीं वेतलो म्हजी पिडा गूण कर म्हूण मागोवन वचोन आनी एक पुटी पिडा तशीच आसून परतून मागोवंक येवचो ना येता जाल्यार येतलो एकच कारणाक म्हजी पिडा गूण जाल्या देखून हांव अर्गां दिवंक हांगा आयलां म्हूण
देखून पश्चाताप म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजूंक जाय. पश्चाताप म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमचें मन आमी बदलूचें. चेंजींग ऑफ माय थिंकींग म्हणटात. म्हजें चिंताप बदलूचें जावन आसा पश्चाताप. आमी थोडे फावटी चिंता बसून 4 दुखां गळयल्यार हांवें केल्ल्या सुखी बसो तेंत पश्चाताप म्हणून इल्लो संबंद ताका आसूंक पुरो शब्दाक, पूण तें सगळेंच न्ही, सगळो अर्थ तातूंत ना. हांव कुमसार जालो, 4 दुखां गळयलीं, बेजार पावलो, हांवें केल्ल्या सुखी बसो तेंत पश्चाताप. चिंताप बदलल्या शिवाय आमचें जिवीत बदलना. कोणाचे चिंता बदलता ताचे करण्यो बदलतात. कोणाचे चिंता बदलता ताचे करण्यो बदलतात. देखून मूळ जावन आसा आमचे चिंता बदलूचें. देखून पळय आमी कितलेशे फावटी कुमसार जाले, हांव कितलेशे फावटी आमी केल्ल्या सुखी खातीर दुखांय गळयलीं, पूण जिवीत तशेंच आसा. कारण कितें? मन बदलूना. करण्यो बदलूंक गेले हांव, मागणे बदलूंक गेले हांव, आनी कितें गी 4 पूण शेताक चड गेले हांव, पूण जिवीत तशेंच आसा. कारण कितें? मन बदलूना. मन बदलूना तशें जाल्ल्यान जिणेंत कांयच बदलावण येवन केल्ल्यो त्यो सुखी करना आसा, जाल्लें तूं कुमसार जावन आसा, आसुल्लें बरीत आसा. कारण कितें गी म्हळ्यार चिंताप बदलूना. चिंताप बदलितना कशें चिंताप बदलूचें म्हळ्यार एक सवाल आमकां येवंक पुरो. चिंताप बदलूचें कशें गी म्हळ्यार म्हजें चिंताप आनी देवाच्या उतरांत कितें बरोवन घालां ताका ताळ पडटा गी पळयच. म्हजें चिंताप देवाच्या उतरांक ताळ पडचें बरें आसा जाल्यार तेंच जावन आसा रिपेंटन्स, म्हळ्यार पश्चाताप पावचें. म्हळ्यार हांवें म्हजें चिंताप बदलिलां. म्हजें चिंताप देवाच्या उतराक ताळ पडना जाल्यार हांवें तें ताळ पड अशें म्हजें चिंताप हांवें बदलूचें. आज काल आमच्या जिबेंत न्हू वाळचीं उतरां हर एक मोगाच्या भाव भयणीनो सडावत तातूंत तीं देवाच्या उतरांक विरोध जाल्लीं आसात. धाकले हजार आनी हजार हांवें दिवेत. देवाच्या उतरांत अशें बरयलां पूण हांव चिंता अशें. देवाच्या उतरांत अशें बरयलां हांव उलयतां अशें. देवाच्या उतरांत अशें बरयलां पूण हांव अशें भोवात, म्हजो भावात असो आसा, म्हजो बरोवसो असो आसा. देवाच्या उतरांक ताळच पडना. हें जावन आसा ह्या जेजूक आमी दुखोवचें, चड दुखोवचो विशय हो जावन आसा. जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें दिलां तें तूं पातयेनाय, हांवें तुका कितें केलां तें तूं पातयेनाय, हांवें तुका कितें शिकयलां तें तूं पाळयनाय. तूं तुजेंच चिंताय, तुजेंच उलयताय, तुजो एक भावात तूं दवरनासाय, पूण म्हज्या चिंतपाक आनी म्हज्या उतरांक तूं ताळ पडना. एक दाखलो दिवचो जाल्यार, ल्हानसो दाखलो दिवचो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता जेजून कितलेशे फावटी ह्या संवसारांत आसतना पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. कितलेशे फावटी कोणी तो येवन दी ताणें गूण करनासतना फाटीं धाडूना. पूण आज आमकांय हर एकल्या पिडेस्तांक गूण जावंक मन आसा. कितलेशे जाणां कडेन आमी सांगता म्हज्या खातीर माग, वा म्हज्या घोवा खातीर, म्हज्या बायले खातीर, म्हज्या भुरग्यां खातीर, नातरां खातीर, पोणतुरां खातीर, म्हज्या सैऱ्यां खातीर माग म्हणटा. आनी हो जेजू म्हणटा पोरन्यासोल्ल्यांत जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरयल्लेंय आसा 17 अध्याय 14 वळ. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर, हांव बरो जातलो. सर्वेस्परा म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता, अशें कितें बरयलां 17 अध्याय. आनी नव्या सोल्ल्याक येतानाय, नव्या सोल्ल्याक आयिल्ले उपरांत म्हळ्यार जेजू आयिल्ले उपरांत आमी पळयता रक्तस्रावाची स्त्री म्हणटा फकत ताज्या आंग वस्तू आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. ही आनी एक रीत. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलां तेंय पळयता कोडकार म्हणटा कोडाच्या पिड्यांत आसलो कुसोवन गेल्लो तो म्हणटा तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. ही आनी एक रीत. पूण आतां ह्या दिसा म्हळ्यार आमी ह्या खंयच्या रितीन मागणें केल्यार मागणें जातलें, मागणें जातलें, म्हाका खुशी जातली, हांवें देवा कडेन मागणें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू म्हणटा तुका हांवें येदोळसो गूण केला, तुका पिडा दिसता वय, तुका म्हज्या गायांनी हांवें गूण केला. पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय
26वी ओळ. म्हळ्यार हांव कितें सांगता की म्हळ्यार एक दाखलो. आज तें उतर घेवच्या बदलाक हांव जेरेमिया प्रवाद्याचें घेता, पवित्र पुस्तकच. वा जेजू ह्या संवसारांत आसतना त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन मागिल्ल्या बरी मागता, वा त्या कोडान कुसोवन गेल्ल्या त्या कोडकारा बरी हांव मागता, तुवें कुशी वेल्या तुज्यान म्हाका बरो. हें खंयचेय आतां चलना. कित्याक चलना गे म्हळ्यार हें सक्कड उतरोवन जेजू सक्कडी संपोवन ताच्या गाया वरवीं गूण करून फाटीं गेला. हे वो एक दाखलो. गालातकारांक बरयलें पत्र 3रो अध्याय 13वी ओळ आमी पळयल्यार आमचे पासून तूं शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्यान. आमचे मदें थोडी म्हणी आसूंक पुरो, आमगेर कोणाचो शिराप आसा कोण ना, एक मागणें करन तो धांवडवया. वा थोड्यांनी येवन आमकां फटयलां जावंक पुरो, तुमगे शिराप आसा 25 वा 50 1 लाख रुपया दिल्यार आमी तो धांवडयता. कितले आमी थोड्यांनी दिल्ले आसूंक पुरो, एकली म्हणी आसूंक पुरो हांगा, तुमचे गुन्हे चूक हांवें सोदून काडची न्ही. कित्याक हें कारण गे म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तकाच्या उतरांची वळख ना. गालातकारांक बरयलें पद 3रो अध्याय 13वी ओळ म्हणटा आमचे पासून शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्यान. केदळ म्हाका त्या उतरांची वळख आसा आनी हांव पाती येता. कोणीय म्हणून दी, केदो व्हडलो व्यक्ती म्हणून दी तुमगे शिरापा. हांव म्हणटा जेजून काण उडयला शिराप, खंय थावन तो येवंसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू मुखार येवन ताका आराधन करून कितें ताणें करून संपयलां त्या संगतीचेर हांव पाती येना जाल्यार कितें फायदो गे म्हणलें हांवें विचारचें. कितें फायदो गे म्हण हांव विचारचें. 2025 वर्सां संपतात जेजू ह्या संवसाराक येवन. एक हिंदू भाव म्हणटा क्रिस्मसा वेळार, हांवेंच ताका हॅपी क्रिस्मस म्हळें, सडावो ताणी म्हणचें. कितें गे हांवेंच म्हळें, ताका तो म्हणटा वय थोडे व्यक्ती 100 वर्सांत 100 वर्साक एक फावटी थोडे व्यक्ती जल्मतात. म्हळ्यार सादारण मनीस सदांय जल्मतात, वा इल्लो बरो वा इल्लो ना वाडदीक वर्सांत एक फावटी. थोडे व्यक्ती 100 वर्सांत एकलो, तसलो व्यक्ती तांतू जेजू एकलो म्हणून. ताजे कडेन कांय सांगूंक वचोना, पूण ताजें चिंता. पूण तसो न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. मनीस जावन जल्मल्ल्या पैकी येद्दोळ आनी मुखारी जल्मोवच्या पैकी जेजू तसलो व्यक्ती कोणूच ना. कित्याक हें जेजू म्हणलें नांव ही सोडवण दिवचें नांव तें देवान ताका दिल्लें. पवित्र पुस्तकांत तशेंच बरयलां. आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें नांव देवान जेजूक शिवाय दुसरें कोणाक दिवना. म्हळ्यार तें जेजू म्हणलें नांव असो अर्थच आमकां आमच्या पातकांतले सोडयतलो. मातेव सुवांजेल 1लो अवस्वर 27वी ओळ म्हण हांव चिंता. ताका जेजू म्हूण नांव दवरी जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक आपल्या पातकांतले सोडयतलो. आमच्या नांवां बरी न्ही जेजूचें नांव. जेजू म्हळ्यार पातकांतले सोडयतलो. आनी ताणें सोडयलां आमकां, ताणें सोडयलां. वायटांत हांव न्ही सोडयलां, ती पातयेणी म्हाका आसल्यार वायटांत हांव पयस रावंक जाता. आनी वायटांत सूख केल्यार त्या सुखींचे बोगसाणें ताणें म्हाका दिलां. आज काल आनी मुखार आदारच्या पातकांकी ताणें बोगसाणें दिलां. देखून एफेसकारांक बरयलें पत्र 1लो अध्याय 7 आनी 8 ओळ वाचल्यार कळटा. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां आमच्या पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या. थोड्यांक आमकां कांतोवणी आसूं पुरो अंतस्करणाची, हांवें केल्ली सूख बोगसायल्या गिना, हांव सरकार पावान गिना. हे चूक चिंता पुत म्हाका हें कोंडा करून पायता. कित्याक आज आमी आदाचें व्हडलें पाताक खंयचें गे म्हळ्यार म्हजो बेविश्वास. जेजून करून संपयल्ल्या संगतीक पातये येना, केदळ हांव पातये येना, तो ताका म्हणटात बेविश्वास. तेंच जावन असो व्हडलें पाताक. आमी कुमसाऱ्यान पाताक म्हळ्यार कितें गे येवन सांगता हांव, पूण निजायकी पाताक खंयचें जेजून कितें करून संपयलां म्हाका दिलां त्या संगतीचेर हांव पात येवना, त्या उतरांक विरोध हांव उलयलो. हे म्हजें पाताक. हाका आमी पवित्र पुस्तक समजाचें पडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वर्सा पुणी पवित्र पुस्तकाक वेळ दिवया. तातूंत पवित्र पुस्तकांत 4 वांटे आसात म्हण हांव सांगता. एक पोरनो चल्लो जाल्यार, दुसरो जावन आसा जेजू ह्या संवसारांत आसतना जाल्ली घडिता. तिसरो जावन आसा जेजू पुनर्जीवन जावन तो 40 दीस पर्यंत आमकां कळीत आसा. थंय हांगा शिसांक आनी मोरयेक आनी ताका हाका म्हणून दिश्टी पडलो. तो आनी एक वांटो तिसरो. चवथो जावन आसा जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक ताणें धाडलो. ताच्या उपरांत कितें घडलें हें त्याच प्रमाणे पवित्र पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा. एक पोरनो चल्लो, दुसरो वांजेल जाल्यार, तिसरो
आमी पळयता तिसरो आनी चवथो म्हणयेत धर्मदुतांचे कृत्यां उपरांत देखून न्ही जाय की नवो सल्लो धर्मदुतांचे कृत्य उपरांत आरंभ जाता म्हणयेत आमी तांतू कितें बरोवन घालां पळयचें धर्मदुतांची कृत्यां थावन मुखार रोमा घरांक एफेस घरांक गलात घरांक तिमोथेक आनी कितें जुवो पेद्रो हांचें तांचें पत्र म्हणून तांतू कितें बरोवन घालां तें आमी चड आनी चड वाचून नियाळीचे तशें म्हळ्यार पोरनो सल्लो वाचिनाकात म्हणून बिलकूल आमी वाचूंक आसा पूण तें सकड जेजून करून संपयलां देखून जेरेमिया प्रवाद्यान मागलें मागणें सूख म्हणना तें देवाचें उतार न्ही म्हणना तें देवाचेंच उतार देवूच उलयलो जेरेमिया प्रवाद्या मुखार पूण आतां जेजू तेळा ह्या संवसाराक येवन खुर्सार मरून आमची सोडवण करूंक नातरली आमचें क्रिस्ती जिवीत कित्याक अशेंच उरलां गे म्हळ्यार आमी आनीक देवा कडेन दिल्लेंत दी म्हणटा केल्लेंत कर म्हणटा म्हळ्यार आनी एका अर्थान सांगचें जाल्यार जेजू एकपुटी तूं खुर्सार मेल्लो आनी म्हजी सोडवण केल्ली म्हाका पळोवना परतून मोराजे तुवें म्हज्या खातीर असो अर्थ तितलोच कित्याक उतरांत देवाच्या उतरांत अशें बरयलां आनी हांव अशें चिंतां आमी चिंतूंक पुरो थोडी आमी दुबळीं म्हणून दुबळीं जायत्या रितीन जावंक पुरो पूण कोरिंथकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 8 अध्याय 9 वळ तुमी वाचल्यार जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात थंय बरयलां सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरी आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी जाली हे उतार देवाचें देखून ती ग्रेस्त काय म्हाका मेळ्ळ्या म्हूण कोण चिंता तो केदींच दुबळो म्हणलो शब्दच वापरिना खंयच्याय रितीन तो आसूं पुरो ताचें चिंताप तशें आसल्यान तो दुबळोसो जावन उरला आत्मीक संगतींनी आनी लौकीक विशयांनी तो दुबळो तो ग्रेस्तांक पळयता आनी साने संवसारी दृश्टीन तो ग्रेस्त जावं पुरो म्हाका जेजूनच ग्रेस्त केला म्हणलें तें सत ह्या व्यक्तीक कळीत नातल्या निमती तो दुबळो म्हण चिंता आनी ग्रेस्त जावंक प्रयत्न करता आनी आसलें समाधान होगडावन घेता पिडेंती पडटा थोड्या फावटी कित्याक ताणें चिंतलें बरी ग्रेस्त जाते ना तो थंय हांगा धांवता आनी खंयची वाट सोदता आसलें समाधान होगडायता न्हीद होगडायता पिडेन पडटा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी भागी जावन आसा 100 वर्सांक जल्मोवच्या एक महान व्यक्ती 100 वर्सांक एक फावटी जल्मातात तसो न्ही जेजू त्या भावान सांगले बरी जेजू एकलोच मनशा कुळाचो सोडवण हाचे विणे सोडवण ना देखून जुवान सोवांजेल 3 अध्याय 16 वळो तितलेंत म्हणना देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्मन तेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर हरी एकल्यांक सशनीक जिवीत मेळच्याक ताका सत्मन तेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार तांकां हरी एकल्याक सशनीक जिवीत मेळच्याक देवान ओपून दिल्लो सोडवून दिवंक शकचें नांव जेजूचें नांवा शिवाय दुसरें नांव देवान कोणायकी मनशाक दिल्लें ना म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला आमी सोडवून जोडलेलीं मनशां पातकांचे बोगसणे जोडलेलीं मनशां म्हळ्यार तर हांव कितें आकुमसार जाता म्हणून आमकां भोगूंक पुरो वय बोगसणे जेजून त्या देळा कुर्सात हांव दिल्ल्या निमती त्या एकावंटांत हांव आतां ड्रॉ करता कशें पयशे तुज्या एकावंटांत आसल्यार तूं बँकाक वचून हात बांदून रावल्यार तुका पयशे मेळनात तुवें प्रोसिजर फॉलो करूंक आसा विड्रॉवल स्लीप गी चॅक गी वा ATM कार्ड वापरूंक आसा त्या प्रमाणे कुमसा जावन हांव त्या जेजून म्हाका दिल्ल्या बोगसण्यांतलें तें बोगसणें ड्रॉ करता आनी थंय प्रत्येक जावन कुमसा जाता आसतना आमी समजून घेवचें देवाच्या उतरांक आडवेचें कांय हांवें केलां गे म्हज्या तोंडांत हांव मुन्यो बूक 18-21 वळ म्हणटा जिवीत आनी मरण मनशाच्या जिबेर आसा कोणाच्या हातांत आसा म्हळ्यार हांगा आसली तुमी सांगूं पुरो देवाच्या हातांत आसा सैतानाच्या हातांत आसा म्हण ना म्हजेत जिबेच्या हातांत आसा म्हणून मुन्यो बुकान बरोवन घाला म्हजीत जीब म्हाका मरणाकी कारण करता जिविताकी कारण करता मरण म्हळ्यार हांव कितें उलयलो सुकोवन थंय मरोन पडटा म्हणून न्ही देवा सांगात आसलो सैतानाच्या अधीन हांव जाता हें मरण फिजिकल डेथ न्ही स्पिरिच्युअल डेथ म्हणी ह्या रुखाचें फळ कांय नाकात केल्यार मरतल्यात केलें मरोनांत देवाच्या हातांत आसलीं सैतानाच्या हातांत आयलीं लज भोगली भिरांत आयली लिपोवन रावली विणगी म्हूण भोगलें हें पूर ताच्या उपरांत जाल्लें कित्याक देवाच्या उतरांक आविदेय जाल्लें नेमती मोगाच्या भावा भयणीनो आमी बागी जावन आसा जेजूक सत मानलेलीं हाच्या की वर्तें आमी कितेंय करूंक खंयचेंय करयेत गे म्हळ्यार खंडीत ना जेजूक सत मानचेंच वर्तें
अचानक व्हरतें बाग मनशाक फावो जावंक सादच ना. जर तर जेजूक एकलो सतमानी ना तो कितलो व्हरतो व्यक्ती जावं दी ताणें व्हरतें बाग होगडावन घेतला. आनी हें वर्स आमकां विशेश तरान आमी म्हणयेत हर एकल्यानी जेजूक सतमनच्या बरी कितें तरी म्हज्या उतरान करण्यान हांवें दाखोवन दिवचें. म्हजें जिवीत पळयत आसतना आनी एकल्या जेजूची वळख जाते आगी. म्हजें जिवीत पळयत आसतना म्हाका एक क्रिस्तांव म्हळ्यार जात वा धर्म म्हणना हांव क्रिस्ताचो फाटलाव करया म्हूण ताका भोगता गी म्हाका पळयत आसतना वा कोण तरी जायत क्रिस्तांव नाका ताबा, कोण तरी जायत क्रिस्ताचो फाटलाव करचो नाका बा. म्हळ्यार कित्याक म्हाका पळोवन तो भियेता. म्हजी उतरां, म्हजें चिंताप, म्हजें जिणेचें स्टायल हांवें तें कश्टांची रीत जेजून एंतगी हांकां केल्लें. पिडेस जावन एक ल्हान विशय आमच्या कुडींत कांय चड उणें जाल्लें. कुसोवन गेल्ल्या लाजाराक उठयल्लो जेजू. कोडाच्या पिडेन कुसोवन गेल्ल्या व्यक्तीक जेजून उठयलें. जायराच्या दुवेक मेल्ल्यांतलें उठयलें. लाजाराक उठयलें. आज ल्हान ल्हान पिडा शिडा घेवन आमी तेंत गाजोवन असो आनीक तेंत काणून भोंवते हांव. कित्याक आमकां जेजून ताच्या गायनी गूण केला म्हणलें पात येवंक जाय गी नाका गे म्हणलें म्हजें सवाल. ते तोंडांत उसारूंक मौन आसा गी ना गे म्हणलें म्हजें सवाल. लज दिसता जावं पुरो. लज दिसल्यार कोणेंय कांय करूंक जायना. जेजून म्हाका ग्रेस केला म्हणलें पात येवंक म्हाका जाय गी नाका गे म्हाका कळीत ना. पात येयल्यार हांव केन्ना दिस दुर्बळो म्हणून हांव ग्रेस जावंक प्रयत्न करचो ना. देवान कितें ग्रेस काय दिल्या ती हांव भोग करता जावं पुरो. पूण ग्रेस जायचे ताचे की वयर वचचे कितें प्रयोजन. मनीस कितलोय ग्रेस जावन दी ताची ग्रेस काय ताचें जीवन जायना म्हणून पवित्र पुस्तकान स्पश्ट बरयलां. मनीस कितलोय ग्रेस जावन दी पूण तूं तें न्ही तुजें जिवीत म्हळ्यार जेजून कितें तुका दिलां तें तांतो वांटापून आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एकल्यांक जेजू मोगा असो. साक्रामेंतां पळयल्या कुडले दिंबेर आमी पडटा. क्रुसिफिक्स पळयल्या कुडले उमो घेता हांव, नमन करता हांव, आनी कितें करता हांव. पूण ताणें सांगलें करता हांव गे. मोरये कितलो मान दिता हांव आमी. पूण एक उतर तिणें सांगलें म्हजो पूत कितें करता सांगता तें करा. ताणें कितें केलां ताचेर सतमाना. मोरये कळीत आसलें वायन उणो पडल्यार जेजू कडेन सांगल्यार सक्कडी जाता. देखून तो कितें सांगता तें करा. कितेंय सांगून तो म्हाका कळीत आसा ताजे वरवीं साद आसा. आतां तेंच ती म्हणटा तो कितें सांगता तें करा. कांयच उणें तुमकां केदींच भोगूंक साद दिना. ह्या संवसारांत उपरांत कशेंय ना. ससनाच्या ससनाक आमी देवा सांगात जियोंक आसा. ह्या संवसारांत तुका कांयच उणें पडोवंक साद दिना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो हो जेजू आमच्या भितर आसा. ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करूंक सुलाभ. क्रुसिफिक्सीक आराधन करूंक सुलाभ. आनी जेजूचो उडास काणिल्ले मागणें करूंक भारी सुलाभ. पूण उलोवचो जेजू आमचे मदें आसा. उलोवचो पवित्र पुस्तका मुखांत तासो मोग करूंक शिकया. तासो मोग करूंक कसलें भक्तीपूर्ण साक्रामेंता मुखार, कसलें भक्तीपूर्ण क्रुसिफिक्सा मुखार, कसलें भक्तीपूर्ण प्राचीत काळा वेळार. पूण उलोवचो जेजू तासो हांवें मोग केला गे. म्हळ्यार ताणें कितें उलयलां त्या उतरांचो हांवें मोग केला गे. देवाचे उतार आनी देव इंगड न्ही. देवाचे उतार आनी जेजू इंगड न्ही. कित्याक जुओ सुवांजेल पयलो अध्याय म्हणटा वेळा काळा परवीं शब्द आसलो. शब्द देवा सवय आसलो. शब्दच देव जावन आसलो. आनी 14वी ओळ म्हणटा शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाचे उतार आनी जेजू एकच. देवाचे उतार आनी देव एकच. आनी पवित्रात्म म्हणजे प्रेरणान ते हर एक उतार बरयल्लें. देखून पवित्रात्म तांतू आसा. त्रिएक देव देवाच्या उतरांत आसा. देखून पवित्र पुस्तकाक मान केल्यार पावना. पवित्र पुस्तक आम सोकन घेयचे. रोमाकारांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 8वी वळतावन म्हणटा देवाचें उतर तुज्या लागींच आसा, तुज्या वोंटार आसा, तुज्या काळजांत आसा. हो जागो ताका. देवाचें उतर तुज्या लागींच आसा, तुज्या वोंटार आसा, तुज्या काळजांत आसा. थंय बरोवन आल्तारीर आसा, बायबल स्टँडार आसा म्हूण बरोवन तुज्या लागीं आसा, तुजे भितर आसा, तुज्या वोंटार आसा, तुज्या काळजांत आसा. म्हळ्यार हो सारको जागो ताका. म्हजें वोंट आतां हांव देवाचें उतार उसार ते रावाचे. सकाळी सांजेर न्ही, निरंतरी काले वळाचे देवाचें उतार. ताणें कितें केलां आमच्या खातीर ताका आर्गां दिवचें तें वळाचें आमच्या जिबेन. कित्याक तातूंत जीव आसा. हेब्रेव घरां बरयलें पत्र 14 अध्याय 12वी ओळ तेंच म्हणटा न्ही देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक तें खरें. पाजले 2 धरींचे तालवारी प्रासड कातरूंक शकता तसलें.
सकड हाडांच्या भितरी तें रिगता जर तर त्या उतरांचेर हांव पात येता जाल्यार. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक आमी अर्गां दिवया. तो ह्या संवसाराक येवन 2025 वर्सां जालीं आनी आमी नेणांव केदाळ तो परतून येतलो आमकां भेटोवंक. खंयचोय कोणूय नेणां ते त्या खातीर हर एका घडये आनी दिसा हांव तयार आसा म्हूण म्हाका बगस जाय. कोणाक स्वागत करूंक? जेजू क्रिस्ताक. जुजे वाजोच्या पुनशेताक आमी आयलां. ताणें केलें त्याच जेजूचो मोग. दुबळ्या धाकट्यांचो पिडेसांचो ताणें मोग केलो. तांकां भेटोवंक तो म्हूण गेलो. दुस्मान ताका कांयच करूंक सोकोनात. आज दुबळ्या धाकट्यांक आनी पिडेस्तांक आमी देवाचे उतार घेवन भेटा जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसांव आमी करूंक आसा. ताचे पयलें आमी समजूंक जाय जे जेजून पिडेस्तांक कितें केलां. त्या दाळ ताणें गूण केले. हांव फुडल्यार हांव गूण जातली म्हूण ताणें पातयलें. म्हाका बरो कर हांव बरो जातलो म्हूण पातयलें. पूण आतां तशें न्ही. आतां ताणें आमकां गूण केला म्हणली पातयणी आमकां आसूं जाय. पिडा आमकां आसूं पुरो. केदाळ हांव पात येतां तें म्हाका पळोवंक मेळटा आनी पात घेवन अर्गां दिचे. दुबळो जावंक पुरो हांव. जेजू तुज्या दुर्बळकाये वरवीं म्हाका ग्रेस्त केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू म्हजे पासून शिरापलोलो जावन सर शिरापांतले तुवें म्हाका सोडयल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. कीर्तन 91 कितले पटी 90 आनी 1 म्हणटा हांव. तातूंत बरयलां निमाणें वाक्य. लांब हांव दिवन हांव तुका दादोशी करतां. आमी 50-60 जाताना सुरू करता. म्हजें जालें, ताचें जालें, तुजें जालें आनी बोस ती. पूण उतारेंत सांगता हांव लांब हांव दिवन दादोशी करता म्हण देवान म्हणलां. मागीर उडासना. जिवीत आनी मरण जिबेर आसा. आमी मरण उलयता हांव जिबेर. जिवीत थंयच. वासचें मात्र जिवीत. उलोवचें मरण, वासचें जिवीत. उलोवचें देवाचें उतार, वासचें देवाचें उतार आमच्या मागण्यांत. पूण उपरांत उलोवचें मरणाक संबंद जालें. पिडानांतलो कोण आसा? तुजी प्रायज जाली न्ही गे. कोणें तुका कोणाचें हांव कोणें बरयलां? म्हाका वा तुका कशें कळीत तुजें जालें ताजें जालें म्हणून? पिडानांतलो कोण आसा म्हळ्यार वय पिडानांतलो कोणी ना. पूण जेजून ताका कितें परिहार दिला की ना हें म्हजें सवाल जावन आसा. परिहार दिल्या ताकाच तो गायल्लो. गायनातलो जागो नातलो ताच्या कुडीर. इजाया प्रवादी म्हणटा 52 वळ तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. आनी इजाया प्रवादी पोरण्या सोल्ल्यान समेत बरयता आमच्या पातकां खातीर ताका विधलो. आमच्या अपराधा खातीर तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं तुमी बरीं जाल्यात. थंय ताणें जातेल्यात म्हूण येता आसलें पोरण्या सोल्ल्यान. जेजू कुर्सार मरो ना जाल्यारय ताणें बरयलां ताच्या गाया वरवीं तुमी बरीं जाल्यात. कोणाच्या तोंडान येता हें उतार? आनी की तेंच म्हाका पोरण्यांच जायत म्हणून हांव तातूंत लोळो नासत जाल्यार कोणेंय कांय करूंक जायना. पूण ह्या सोम्या मुखार सत आमी मानून घेवया. ह्या सोम्या मुखार सत मानून घेवया. देखून हांवें वडल म्हळें सत मानून घेतलो आयिल्ल्या बरी पाटी वेसोना. सत मानून घेतलो दुबळो म्हण चिंतून आयिल्लो ग्रेस्त जावन फाटी वेता. दोळ्यांक दिसचें ना पूण तो फात येता हांव ग्रेस्त जाला म्हणून. सत मानून घेतलो खंयच्या पिडेंत आयिल्लोय तो ताका आतांचो बगून जावं पुरो गूण जाला म्हणून पात येवन वेता. खंयच्याय घडये तें ताका पळोवंक मेळटा. कित्याक जालें तें. जावन गेलें. ताचें उतार तुवें पात येवन तोंडान उसरलें जालें तें. पूण थंयच रावयचें म्हणना. भलायकेंत आसलें 1000 पटी सांगूंक आसा. चिंतिनाका तें पिडेसां मात न्ही सगळ्यांक. कित्याक हांव आज भलायकेंत आसा जाल्यार कारण जेजून गायेवन आमकां गूण केल्ल्या वरवीं. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या उतरांत आसा दादोसकाय. त्या उतरांत आमी दादोशी जायचे. खंयची दुसरी संगत आमकां दादोशी करची ना. वैजांची उतरां आमकां भियाक कारण करतात. आतां परतून आनी एक वायरस आयला म्हूण खबर आयला. कितले जाण आमी ताच्या विशयान उलयला जावं पुरो. आदल्या पटी कोरोना वेळार एंत जाल्लें भियोनूच कितलींशीं जाणां मरण पावलीं. कांयच करूंक शकना आसलें तें. सादेंच ना. देवाच्या सारक्या स्वरुपान रचल्या म्हाका जेजू म्हजे थंय वस्ती करना आसा. पवित्र आत्म्याच्या बिडार तुका तें वायरस कितें करूंक शकता. आतां परतून आनी एक नांव आयलां. भियोन बसल्यात की तुमी शिक्षा भोगीचे पडटली. आनी मरणंत ताका संबंद जाले उलयशात की पळय आज खंय पावलां पळय तें चायनातावन आयिल्लें आमच्या वाड्याक म्हण आयलां की पळय हातूंत इंट्रस्ट घेतात की ताजो मार खायचे पडटलो.
आनी सेस मारा एकामेका हें उलयतात की तुमकांय तांकांय तुमी बादा करतले ताच्या बदलाक हें खंयचें वायरस जावं दी भायरस जावं दी म्हाका कांयच करूंक शकचें ना कित्याक हांव देवाच्या सारक्या स्वरुपान रचलोलो क्रिस्ताची कूड हांव जावन आसा जेजून म्हाका ताच्या गायांनी गूण केला खंयचेंय म्हाका बादा करूंक शकना येवकारिस्त हांवें सेवला आनी कसलीच मारीची पिडा तुज्या तंबस अशी पावची ना कितन नवद आनी कितलेशे फावटी आमी सांगलां पूण पिडेची खबर आयिल्ले कुडले खंय गेलें उतार गुड्याक गेलें आनी म्हजेंच उलोवन आसा आज आमच्या जिबेक लगाम घालूंक शिकया उलयता जाल्यार देवाचें उतार पिडेचें न्ही उलयता जाल्यार बरें उतार पाड न्ही उलयता जाल्यार देवाक मेसोवचें उतार मनशांक मेसोवचें न्ही हो एक निर्धार आमी घेवया सोम्या तुज्या उतरांत हांव दादोशी जालो म्हणून सदांच घेवया मनशाच्या उतरांनी निराशी जाता वैजाच्या उतरांनी भियान पडटा आनी माध्यमाच्या उतरांनी कंगाल आमी जाता पूण देवाच्या उतरांत आमी दादोशी जाता देखून गव्या गीत हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमा आनी आनंद तुका स्पोरा सकट गव्या सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका सोबाय तुझी गायता सदा स्तुती तुझी वर्ण कशी सोबाय तुझी गायता सदा स्तुती तुझी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका मोग सोम्या तुजो मीठ मेर नासलो उतरान तुज्या धालो सालो मोग सोम्या तुजो मीठ मेर नासलो उतरान तुज्या धालो सालो ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका महिमानंद तुका महिमानंद तुका हालेलुया 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 हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक जेजू तुज्या गया वरवीं हर एकल्या गूण केल्ल्या कौतुकार करितां हर एकल्या असो बेविश्वास पाळा समेत हुमटून वचून दर्यांत वचून पडून नाश जावं दी म्हूण हांव मागतां हर एकल्या असो बेविश्वास पाळा समेत हुमटून वचून दर्यांत वचून पडून नाश जावं दी म्हूण हांव मागतां जेजू तुज्या नांवान हेंचो तुवें म्हणलें हेंचो तुवें कोणी या दोंगराक हांगा तावन हुमटून वचून दर्यांत वचून पडून नाश जा म्हणून सांगून अंतस्करणान दुबाव नासतना कितें आपणें मागलां तें मेळना म्हूण सतमानीत जाल्यार ताणें सांगलें बरें जातलें वय सोम्या हर एकल्याचो बेविश्वास पाळा समेत हुमटून वचून दर्यांत वचून पडून नाश जाल्ल्याक हांव अर्घा दितां जेजू तुज्या नांवान हें घडलां हर एकली जेजू तुज्या गाया वरवीं गूण जाल्यांत म्हणलें सत मानून घेवंक तांकां फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्घा दितां
हरी एकल्याक तुवें शिरापांतले सोडयलाय म्हणले खरी पातयेणी तांचे थंय जिवी केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता मोगळा जेजू तुवें हरी एकल्यांक ग्रेस्त केलाय म्हणलें तें सत मानून घेवंक तांकां फोवो केल्ल्याक असली सतां मानून घेवंक कसली अडकळ तांचे थंय आसा जाल्यार ती तुज्याच नांवान हांव फरमायतां पाळा समेत उमटून वचून दर्यांत वचून पडून नास जावं दीत हरी एकले सत मानून घेवंक फावो जाल्ल्याक जुवो संवांजेल 8 अध्याय 31 आनी 32 वळ म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीं जातल्यात सत जाणां जातल्यात सत तुमकां सुडका दितले ओय जेजू ही स्वताची थोडी उतरां ह्या वेळार मानून घेवंक आमकां फावो करून सुडका दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता हरी एकल्यांक हांगासर आशिल्ल्यांक हांच्या कुटुंबाच्या संद्यांक हांच्या संपर्कांत आसच्या सगळ्यांक हांचे मुखांत ती सुडका म्हणजे तुझ्या उतरां मुखांत हांच्या तोंडांत हांव येवचें ना तुज्या उतरां मुखांत तांच्या संपर्कांत आसच्या सगळ्यांक तुवें खरी सुडका दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू होगळा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 गांधीव्या कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र तेसलोनिकाकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 5 अध्याय 16, 17, 18 वळ म्हणटा सदांच कुशाल बरी जाया खळा नासतना मागा सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिव्या सदांच कुशाल बरी जाया खळा नासतना मागा सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया आमी सदांच कुशाल बरीत आसूंक जाय खळा नासतना मागोंक जाय सकाळीं सांजेर न्ही खंयच्या सुवातेन तूं आसल्यार देवाक अर्गां दिया जेजून केल्ल्या सर बरेपणा बसत आनी सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिव्या बरें जावं पाड जावं अर्गां दिया देवाक अर्गां दिवचें मागणें आमच्या वोंटांत काळजांत वळसय तेंच क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसच्या तुमचें तांव देवाक इतलेंच जाय म्हणून स्पश्ट बरयलां तेसलोनिकाकार बरयल्लें पयलें पत्र 5 अध्याय 16, 17, 18 वळ क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसच्या तुमचें तांव देवाक इतलेंच जाय कितें जाय सदांच कुशाल बरी जाया सांगा सदांच कुशाल बरी जाया खळा नासतना मागा सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसच्या आमचें तांव न्हू आमच्या देवाक इतलेंच जाय आमी देवाचें जेजून आमकां देवान येदोळूस आशिर्वादांनी भरल्यांत पूण जेजू साक्रामेंताच्या रुपार आमचे थंय आसा हें मानून घेवया ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हणलें मानून घेवंक हो एक अवकाश आनी ते आशिर्वाद आमचे थंय ताचो फळ ती सकत देवान आमचे थंय वांटून घेतली जिवी जावंक हो एक अवकाश आमी कोणी अनाथ न्ही दुबळे न्ही शिरा पडलेले न्ही देवसाराची न्ही आमी देवाची भुरगीं आमी सुडकां जोडलेली सोडवण लाभलेली पातकांच्या बोक्सांनी जोडून घेतिल्ली आशिर्वादांनी भरलेली परसा आमच्या मुखांत आमी वेच्या जाग्या जाग्यांनी हरी एकल्यान थंय बेसांव पडोवंक आसा आमची सावळी आनी एकल्याक आशिर्वाद जाय जाय आमचे एक उतार आनी एकल्याक जिवीत दिवचें जाय जाय आमचे एक उतार आनी एकल्याची पिडा धांवणोवचें तसलें जाय जाय आमचें आमी पांय दवरलो जागो आशिर्वादीत जाय जाय आमी पांय दवरल्या जाग्यार सैतान पळून जावं जाय ही पदवी देवान जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां दिल्या ताणें म्हळें वसा तुमकां तुमी देवसार दावंडयतल्यात अन्य भाशेनी उलयतल्यात पिडेसांक गूण करतल्यात मारेकार वीक बी तुमी पेश जाल्यार तुमकां बादा करचें ना हे सगळें जेजून आमकां जेजू क्रिस्ता मुखांत लाभलां पातयेतांक हांव पातयेला तें म्हजें पातयेना जाल्यार आज पातयेवन म्हजें करून घेवया देवान जेजू मुखार आमकां दिल्लें सगळी आनी गव्यांक गीत हे देवडा साक्रामेंताक Sacramento
तशें बापा तशेंच पोताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्नाक एका स्थळ्यान हर्षेता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमीना वार्ता. प्रार्थना. हे देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां फोव केल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. जिल्हेच्या सर्दीसानी सोम्याच्या त्या मेटानी सोमकोतलो हांव गायनानी. सोम्येच्या सर्दीसानी सोम्याच्या त्या मेटानी सोमकोतलो हांव गायनानी. एक चूर हांव सोमी आसा मुझे थंय ताचे संगी आसतना गगन म्हाका बघना. सोम्याचो उजवो हात मुजेर आसा दीस रात ताचे संगात आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. जिल्हेच्या सर्दीसानी सोम्याच्या त्या मेटानी सोमकोतलो हांव गायनानी. जिल्हेच्या सर्दीसानी सोम्याच्या त्या मेटानी सोमकोतलो हांव गायनानी. सोमकोतलो हांव गायनानी. संतोषाची मेटां काडून एकामेका लागीं हाड पावल्या बापा तेंपलाक तुज्या एका मोना. मोगान माताय लागीं ओडून आतां तुजे गुरबाजून दिता वर्गाचो मेस आमी एका ताळ्यान. एका ताळ्यान कितें गाता काळजान आनी काळजारीक जाता.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवान सक्कड बरेंच रचलें मनशाक आपल्या सारक्या स्वरुपाचो रचलो पूण केरळा मनीस देवाक अविधेय जालो तेन्ना भें पिडा शिडा आनी वायट रिगलें पूण आमी जाणाव जेजूक ह्या संवसारांत धाडचे मुखांतर हें सक्कडी जे देवान सारकें जायशें केलें कित्याक जेजू देवाच्या खंयच्याय उतरांक अविधेय जावना देखून कितें आमी पयल्या आदामा मुखांतर होगडावन घेतिल्लें दुसरो आदाम जावन अशें जेजू मुखांतर परत आमी जोडलां तें सक्कडी पवित्र पुस्तकान बरोवन घालां तें आमी मानून केन्ना घेता तेन्ना जेजूक सत मानून आमचें जिवीत सारतात ना तर जेजूक सत मानून जेजूक पातयेवन जेजूचो मोग करनी ताणें कितें आमकां जोडून दिलां तें आमी भोगशांत सुकोवन पडोवंक साद आसा आनी आमच्या जिवितांत पिडा शिडा बेजाराय खंत दूख ना भोगसाणें भिरांत असले सक्कड दिसोवंक साद आसा सोम्याक आमी आराधन केलें स्वतान आनी आत्म्यान आनी एवकरिस्ताचो संभ्रम चलोवंक आमी हांगासर एकठांय जाले आसता त्या सोम्या संगे आमी सांगया सोम्या तुवें कितें सक्कड म्हाका शिकयलां कितें सक्कड म्हाका कुर्सातांव तुवें दिवन कुर्सातावन ताचे उपरांत तूं पुनर्जीवन जावन खंयच्या सक्कड वायटाचेर जैत तुवें वेलाय तेंचें जिवीत म्हाका दिलां आसता तेंचें जैताचें जिवीत हर एका घडये म्हाकाय जिवंक फावो जावं म्हणून आमी कालतेपणी मागया देवाच्या उतरांतय अविश्वासपण निर्लक्ष्य दाखयल्ल्या पासून बोगसाणे मागया सांगता मागया हांव पातकी सर पदेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सर वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच अंकवारी मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदेदार देव आमची काकळूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिकायेची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्या न्हू जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्हय बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो पवित्र आत्मो हाका रुजवात कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत रुजवात दिवंक
तीन साक्षी आसात, पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत. ह्या तेगांयची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरते. आनी ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. जो कोण देवाक सत मानिना तो आपल्या पुता विशान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीती आसा. जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीती ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. सासणाचें जिवीत तुमचे थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्पराक हर्सिया ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हर्सिया ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हर्सी ए जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. श्लोक. सर्वेस्पराक हर्सी ए जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गोवन तुका दिवन दादोशी केलां. संवसाराचे तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस्पराक हर्सी ए जेरुसलेमा. तो आपलें उतार जाकोबा कडेन करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडटा. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत ताका उगडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक हर्सी ए जेरुसलेमा. उद्गार. जेजू सरकीच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सरतारांची पिडा शिडा गुण करतलो. हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना खोडान सगळो खुसलोलो एक मनीस ताचे सोशी आयलो. ताका पळयत आसतना ताचे मुखार सरपडून तो म्हणालो, सैबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताजें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वोस तुका याजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइशेन फरमायिल्ल्या प्रमाणे काणेक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणलो. पूण जेजू विशांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकवण आयकुचे खातीर आनी विविध पिढेंतली बरी जावचे खातीर लोक हरी हरीनी ताचे सोशी येवंक सुरू जालो. पूण तो तवळू विंगड सरन एक सुरे सुवातेर मागणें करतलो. देवाचे उतर हे.
क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, पयलें वचप जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें 5वो अध्याय 5वी ओळ तावन आमी वाचल्या. आमी जुवांचे पयलें पत्र 5वो अध्याय 4थी ओळ पळयली जाल्यार तें बरयल्लें अशें आसा, देवाचीं भुरगीं सगळीं संवसाराचेर जैत व्हरतात. देवाचीं भुरगीं सगळीं सांगे म्हळ्यार देवाचीं भुरगीं सगळीं संवसाराचेर जैत व्हरतात. तितल्यार संपवना. आनी संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ, तशें बरयलां. सांगया, संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. ताच्या उपरांत आयच्या वाचपांत बरयलें आयकलें म्हळ्यार देवाचीं भुरगीं सगळीं संवसाराचेर जैत व्हरतात. तो एक वांटो जाल्यात. आनी प्रमुख वांटो संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. कोण भावार्थान जियेता तो संवसाराचेर जैत व्हरता. म्हळ्यार संवसाराचें ही पिडा शिडा, दुबळिकाय, शिराप, भें, वायट ओडण्यो हें सकट संवसाराक संबंद जाल्लें. सर्गाक न्ही, आमकां कळीत आसा. आनी आमी जाणाव हें देवसरा खाल जाल्ल्या निमतें आयिल्लें. पूण देवाचीं भुरगीं सगळीं संवसाराचेर जैत व्हरतात. आनी संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. केदळां आमकां जेजूचेर भावार्थ आसा, ताच्या उतरांचेर भावार्थ आसा. ह्या संगतीचेर आमकां जैत व्हरूंक सादी जाता. तशें म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां कळीत आसा. जे हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 11वो अध्याय 1ली ओळ क्रिस्माच्या दोतोरणी वेळार पुरा आमकां ह्या विशयान सबार संगती शिकयल्या. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो तारो. आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. आमी सक्कड एक्सपर्ट खंयच्यान गी म्हळ्यार दोळ्यांक दिसचें फात येवचें, पळयलें तसत, दिसचें तसत. देखूनच हांव दुबळो, हांव पिडेस्त, हांव शिराप पडलोलो, आमची कितें भुरगीं वायट वाटय म्हळ्यार कितें दोळ्यांक दिसता तें आमी उलोवन आसा, पातयेवन आसा. पूण दिसानांतलें आमी पातयेचें म्हळ्यार दिसानांतलें पातयेचें जाल्यार पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां तें हांवें पातयेचें तोंडांत हांव उसारीचें. तेन्ना तें उतार म्हजें तें कार्यरुपाक येता आनी हांव सक्कड बोरें जाल्लें पळयतां. दोळ्यांक दिसचें पातयेत हांव तो मनीस खंयच्याय जिणेंत ताच्या जिणेंत एक दादोसकाय ताकाना. देखून सांग पावलो बरयलें पत्र आमकां बरें कळीत आसा. आमच्या दोळ्यांक दिसतात त्या संगतीचेर आमचें ध्यान मन आमी दवरिना. बगर अदृश्य वस्तूंचेर दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक, दोळ्यांक दिसना तें सदां काळ बाळचें तसलें. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र 4थो अध्याय 18वी ओळ म्हण हांव चिंता. दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक, दिसना तें सदां काळ. म्हळ्यार सदांच पवित्र पुस्तकान बरयल्लें कोण पातयेता तें सत मानता, तें तोंडांत उसारता आनी त्या खातीर सोम्या देवाक अर्गां दिता, तो मनीस निसायकी भावार्थी. ताच्या जिवितांत सुपर नॅचरल संगती म्हळ्यार साईबा वर्त्यो संगती तो पळोवंक शकता. ना तर दुसरी वाट बिलकूल ना. जेजून तेंच केलें, शिसांनी तेंच केलें. आज पवित्र पुस्तका मुखार आमी कितें करी जाय म्हूण आमकां कळीत आसा, कितें चिंती जाय, कितें उलय जाय, कसले निर्धार घे जाय हें सकट स्पश्ट बरयल्लें आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थान आमी जियेवया. दोळ्यांक दिसचें आनी कानाक आयकोवचें सकट सत म्हूण आमी चिंतचें नाका. पवित्र पुस्तकान बरयल्लें मात्र सत तें आमी मानून घेवया, सत मानया, तोंडांतावन उसारया, काळजांतावन सत मानया आनी खंडीत जावं. तें हर एक आमच्या जिणेंत कार्यरुपाक आयिल्लें आमी पळयतले. हें भाग देवान जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां एकल्या फावो केला. ताका जावं अर्गां आनी होगळा. घेऊंड सोम्या घेवा काळजामची मना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं. घेऊंड सोम्या म्हज्या भावा भयणीनो, आमी संभ्रमसो येवकारिस्त सर पदवीदार देवा बापाक मानताचो सलो जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमे आमच्या त्या पवित्र विचारवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणाऱ्या सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांज सेवासान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव चड मानवालें.
हे सुशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर उखाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोषपरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजा पासून आमी तुका दिन वासनाव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें ताव न्हू जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आश परजा तूं समयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगार जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सोशणीक कराराचें हें रगात. पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Power so good purgatoria. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही
बापा आमचे सोडून पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवानपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन ओंकार मरयेच्या ती सोबती बगेवन जुजे तुज्या धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या बगेवन जुजे वासाच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत तरिल्ल्या समेस्तांक मय पसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक जादूच जातले म्हूण आमकां भरोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना देवाची कुशी केरळा आमी करता तेन्ना देवाच्या राजांत आमी ह्या संवसारांतच जिवंक शकता तेंच जेजून आमकां शिकयलां सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींचे तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी कुशी सर्गार जाता तशी ती ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बुशयता तशें आमची पातकां आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण सर्वेस्परा वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवत्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमची येसोवे आसो एकवट असो आनी माया मगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे पळया जेजू आमकां फावो जाल्ली शिक्षा शिराप मरण नालिसाय ससनाचें हेम कोणाचें तें आमकां फावो जाली ती शिक्षा हर एकी
ताणें ताचेर घेतली आनी तो ताचेर जैते वन जालो आनी आमकां मेळचें आसलें मेळनासतना कितें ताका फावो जाल्लें तें आमकां ताणें आमच्या बदलेक कुसारमोरच्या मुखार आमकां फावो जायचें केलां. हिस्स जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभली सुभागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 153 153. सस्तीक जिविताच्या कारणान आमकां रातुगल्या पोस्त सोम्या तुज्या माजान तुज्या रक्तान. संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता आसून ती तुज्या ओर्तान सदां खेळटा. म्हूण जाती मनशा प्रास सोडूंच न्हय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय. रातुगल्या पोस्तू सोम्या तुज्या माजान तुज्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तू सस्तीक जिविताच्या कारणान आमकां रातुगल्या पोस्तू सोम्या तुज्या माजान तुज्या रक्तान. पोरजे तुज्या इजिप्तांत ते प्रितीन सोडयले परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले. अरण्यांत ती भोक मारतना तुका आयकले अमृत सारके जेवण तुजे तांकां मेसवाले. रातुगल्या पोस्तू सोम्या तुज्या माजान तुज्या रक्तान. रातुगल्या पोस्तू सोम्या तुज्या माजान तुज्या रक्तान. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडे रक्ताच्या जेवणान दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गांदीत हांव. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियोवची थान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वाजाच्या परसळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान भरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोंक आनी ताचे अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार
देखून बसात मकाळ भाव भयणो ह्या पवित्रार सांजुजे वास बापा मुखान बरें पोंजडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पोवन शेत सोरेकतारे मरादीक आसीस रे बेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सर रादे तुमचें सुफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप ऑस्टीन फेर्नांडीस गांवान कल्याण फोर फिरगजेचे मंगळूर DSCचे याजाक हांगासर येवन राधान चलोवन उरोजे देवाच्या उतराचेर नियाळ दिवंक जाय मिसाचें बलिदान भेटयचें म्हणून विनंती केल्या वेळार तांणी भोव खुशयेन ओप्पाल्यात. मोगाळे आसाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सगळें सांगातपण दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळ मारिफात्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पोनशे तुज्या रक्तर मनादी आसी बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसाबाक सर्व जैत आमी मागता देव बरें करूं. कुमसरा संगातपणांनी कुमोग केल्ले फारंगी पेटे कोयतेचे आजाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादीक संदीप तुमकां देव बरें करूं. कंदारांचे मुखेल पोवन घेतल्या मनेस सैमन पायस आनी तांकां संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस लयनाल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मलाक मनेस स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदे देव बरें करूं. सांजुजे वास तुमचेर आशिर्वादां घालून दी म्हणलें आमचें मागणें. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या सांत थॉमास इरा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखार देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा समदर तेरेजा कानातूर कुट्टाताचे वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीने सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा पोसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वासाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादां आमी मागता. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तर आसात असो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपा पासून कशी वर्तलें शुक्र आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेच कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकान जेवण हप्त्या मदें पोनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान दिवयेत तुमच्या कुशमनाचें दान आमी मोगान स्विकार करतले. आयच्या दिसाच्या जेवणाच्या बाबतीन दान आयिल्लें आनी दान दिल्ल्यानी हांगासर मुखार येवन प्रधान याजक जावन मानाची वात स्विकार करची. हाच्या आदीं दान दिवन मानाची वात घेवंक नात आसली आसा तर तांणी मुखार येवयेत मानाची वात घेवयेत. प्रदीप कुटीना पानीर 5,000 रुपये हाच्या जेवणाच्या बाबतीन दिल्लीं नांवां ह्या परी आसात. इना मेयोरा डिमेल्लो मोगारनाड 5,000 रुपये. आयरीन पिरेरा लॉरेटो 2,000 रुपये. नांव नाका म्हूण मोगारनाडच्या एकल्यान 1,000 रुपये. लीना फ्लोरीन क्रासचा मडंत्यार 500 रुपये. विल्सन वैश्वान प्रमिळा क्रासचा पानीर 1,000 रुपये. हांगासर दान दिल्लीं आसा तर मुखार येयात. दयेक करून आसात थोडीं येनात मुखार येयात. नतालिया फेर्नांडीस मोगारनाड 300 रुपये. जोसेफ कुटिना विटला 1,000 रुपये. जोसेफ फेरावो वरकाडी 1,000 रुपये. जेवणा बाबतीन दिल्लीं जावनां जावन आसात. दानीक सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या उदार मनाक देव तुमकां दराळ आशिर्वादान बरोवन दी. तेच बरी मनाची वात दिल्ल्या मनादी बाप ऑस्टीन तुमकांय देव बरें करूं. दयेक करून उबी रावया नोवेना खातीर. 네, 근보시야.
मोगाचनो ह्या पुणथळार आमी पावल्या आमकां हर एकल्या कळीत आसा सांगाता मेळून जुजे वाजबापाचे ह्या थळार मागल्लें तो आमकां फावो करता कित्याक हें थळ जावन आसा देवाचे एक विशेष आचार्यांचें देवाक भावार्थान उलो मारल्यार कश्टां अनवरां विघ्नान तावन देव राखून व्हरता म्हणलें एक नीज घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी ह्या थळार तावन आमी मागल्लें आनी जायत्यांनी जुजे वाजबापाचेर पातयेवन देवा लागीं तो विनंती करता म्हणल्या विश्वासान बरोवन घाल्ली ते सवा सर्व हांगासर ताच्याच पांयांतळी अर्पीत आसतना आमी सर्वां सांगाता मेळोवन देवाक उलो मारया आयिल्ल्या सर भक्तिकांक आनी ह्या पुणथळार भेट दिवन देवाचेर पातयेवन बरेपण आशेवन जावं पुरो बरी भलायकी कुटुंबान समतोश समाधान कश्टां संकश्टां तावन सुटका मारेकार पिडेतावन ह्या भोगच्या पिडेतावन धाकटेरांक मेळनातिल्ल्या पिडेतावन ह्या इतर रितींनी कश्टांच्या हर एकल्याचें भोगाप हांगासर तुमच्या सर्वांच्या नामी जुजे वाजबापाच्या पांयांतळी अर्पून देव ह्या सर्वांतून आमकां बरेपण दिता म्हणलो विश्वास आमी धरया देखून हांगासरी अर्गां ह्या तेसवान तुमच्या मुखार दवरली नव्या वेळी दिंबी घालूंक जावची आमी दिंबी घालया ह्या थळाची ह्या जाग्याची विशेशता दिंबेर पडून जुजे वाजान फातयेनी विश्वास भरवसो ताका लगाड काडटा म्हणलें चिंता भासल्यारी वर्त्या फातयेन दिंबी घाली देवाचेर पातयेलो मागलें आनी आचार्यान घडलें आनी हेंच आचार्येन तुज्या म्हज्या जिवितांत ती घडोवंक आसा देखून आमी सर्व ही तेसावां हांगासर आयकून एकामेका खातीर मागोवंक कुडा सोरया नवें सुरू जातना दिंबी घालया हांगासर आयिल्ल्यांनी मागल्लें जुजे वाजान देवातान मागोवन फावो केल्ल्या अर्गां पटयल्यान कुटुंबान समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां शेळ आनी एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां बऱ्या कामां खातीर मागोवन ह्या पुणथळाची भेट केल्ली काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां किडनी स्टोन ऑपरेशन जाता म्हणलें धाकटेरान सांगता आसतना भिरांत उब जाल्ली आनी आतां ऑपरेशन जावन बरेंपण लाभल्या अर्गां एका भयणीची हृदयांत आसली दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां ते सवा हात दूख गूण जावंक दिसपट्टो ग्रास मेळोवंक 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर काडिल्लें रीण फारीक जावंक तेगांक एका भयणीचे गांठी दूख गूण जावंक चौगांच्या मतीक समाधान मेळच्या खातीर एकल्याक ताच्या जिवा भितरले कावजेणी भे निरासपण सारकें जावंक 5 जाणांनी बऱ्या भलायके खातीर मागला जानेवारी 25 तारीखेर जावच्या OET एग्जामांत बी ग्रेड काडून पास जावच्याक कुटुंबांत असो मनस्ता पयसो सोन शांती समाधानान जियोंक भायर पडिल्लें भांगार मेळच्याक काजार जावन 7 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक एक विशेष गरजां खातीर दोगांनी मागला तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोड पडचे रावोंक दोगा भुरग्यांक मोबायलांतून पयस रावोंक 2 जाणांनी आमाल पिवणे सोन घरान शांती समाधानान जियोंक 9 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक BSc नर्सींग करून गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या एकल्याक मुखलें शिका बरेंक आनी शिकोवंक करपाक एलर्जी शेळ खोंकली ताळो दूख ताप दोळे कुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक सबार आनी मागल्लें आसा जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक दोगांची दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावच्याक दुबयन काम करच्या 2 जाणांक दुसरें बरें काम मेळच्याक घरच्या सर संद्यांनी एकामेका लागीं उलोवन माया मोगान जियोंक शिकप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी बऱ्या अंकान पास जावंक मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावोंक शिकप जाल्ले एकल्याक बरें काम मेळोवंक मुखादल्ली ಬೀಳುವ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಲು ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಲು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಲು ಸಂಬಳ ಸಿಗದೆ 1 ವರ್ಷವಾದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಳ ದೊರಕಲು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು 3 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲು परगांवांत काम करूंक बरी भलायकी मेळच्याक एकल्यान वायट सवय सोडून बऱ्या तरान जियोंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक जाग्याचे रेकॉर्ड भांगार आनी इतर वस्तू चोर मेल्ले बऱ्या तरान फाटी दिवच्याक
जागो आक्रमण करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक दुस्मानांतले विघ्नांवरांतले आनी पिडेशिड्यांतले राखून व्हरच्याक एका प्राय स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळोवंक हातीन धरिल्लें नव्या घराचें काम बऱ्या तरेन बेगीन स्पंता पावोवंक दोगा कुटुंबांच्यांनी मागला. काजार जावन 7 वर्सां जाल्या एका कुटुंबांत आमाल पियोणे मरी फात समाधान ना. समाधान मेळच्या खातीर कुटुंबांची मागतात. दोगांच्या पांयांचे गांठी दूख गूण जावंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवन आनी कुमक करतल्यांक बरें मोन दाखोवंक एका दादल्याचें क्रिएटीन लेवल सारकें जावन डायलिसीस बंद जावच्या पासून मागतात. घर कामांचो मेळच्या खातीर फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकल्ले उडास दवरची सकत बरे अंक काण पास जावंक भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें करून शिकोवंक आनी राग हट उणो जावंक एका भुरग्यान इस्कॉलांत टिचरीन शिकयल्लें बऱ्या तरेन शिकोवन बरें अंक काण पास जावंक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावचे खातीर परगांवांत आसलेल्या एकल्याक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक पाट हात पांय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक सुबारांनी मागला. थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक तेगांनी मागला. तशें BP शुगर नॉर्मल जावन बऱ्या भलायकेंत आसच्याक मागला. पोटांत दूख गूण जावंक आनी तोंडाक रूच येवंक कुटुंबांच्या सर संद्या बरी भलायकी फावो जावच्याक कॅन्सरांतून संपूर्ण गूण जावन PET स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावन कुटुंबांत माया मुंगान जिवंक दोगा जाणांक भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक एका कुटुंबांच्या 5 जाणांची एलर्जी गूण जावंक डिप्लोमा परिक्षेन बरें करून शिकोवन बरें अंक काण पास जावंक एका स्त्रियेचें युरीन इन्फेक्शन गूण जावच्याक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक घराचें काम बेगीन स्पंता पावोवंक दुबयांतले बिझनेस बऱ्यान चलोवंक दोगांची दोळ्यांची दिश्ट भुरग्यांची सारकी जावंक एका स्त्रियेच्या आंगाची खतां संपूर्ण नितळ जावंक शुगर नॉर्मल जावन बऱ्या भलायकेन आसूंक एकल्याची एसिडिटी आनी एंग्जायटी सारकी जावन ताणें नॉर्मल जावच्याक घरची मागतात. एका चलयेच्या चिंतपान बरेंपण येवन ताणें धैर्यान जियोवच्याक ह्या सर्व ते सवांनी आनी आमच्याय वैयक्तीक ते सवांनी कितें सर वाशोवन ह्या थळार आमी आसाव जुजेवाज बापा लागीं मागलें आनी आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागता आसतना तो दिता म्हणल्या त्या पातयेन विश्वासान आमी दिमी घालया. सगळां आमी दिमी घालया. हर एका भक्तीक हांगासर येवच्या हप्त्या मदें जावं पुरो आनी आयच्या दिसा नोवेनांत वांटो घेतल्या हर एकल्याक ताणें आशिल्लें बरेंपण मेळोवन दी. ह्या पुणथळाच्या उदरगते खातीर बरें मंदकांच्या कुमकांचे आदार दिवच्या आनी हांगासर हप्त्यावार येवन भक्तीपण चलोवन व्हरच्या हर एका याजकांक कुमसाराक कुमक करच्या आनी बरें मनान हांगासर बरें जोडूंक येवच्या हर एका पिडेस्ताक भक्तिकांक बरी भलायकी देव फावो करून दी म्हणून हात वयर घालया. एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा सगळ्यां खातीर आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रास कायम तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्टेबी फॉट तुजे कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा यशादी तसत आनी सदां सर्वता आमेन. सांजुजे वासाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर सोमिया काकुळतामची कर सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संवसाराच्या तारका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापाच्या देवास्पनान वाडोवन आयल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळी कायाची जिनी जीवन सुकृत जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदोनी संपडल्या कतोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर मरियमायचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन कतोलिक बोवाड जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती
विनंती कर कोणतांचे भक्तिमनादान मरियमायसो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टान संपडल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर बोवाड दवरून जिनियेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनी वार धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर बाबार्थ सणून पयस केल्ल्या शेड्यांक एका गोवळ्या कालिंडान धाडून वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सृश्टी हाडून पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले भगत समकार समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले दयनायक आमकां समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले काकुळट आमची कर नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें सरलेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणे मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवा सपरमीत मोग तुवें भोगलोय आनी दोस मोग हजारो लोकां वांटच्याक तूं सुरसुरीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशीतून धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर संक्रमेन दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार परगट करूं आमची काळजां उरबेस्त कर पेल्याच्या बचाव विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्टद्र्या तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेरतून जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय हा सरकारासान देवा संगीत आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर भाऊनपणी तुमच्यो गरजो सांजुजे वास बापा मारिफाज सर्गींच्या देवाच्या पांयां तळा दवरया संगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केदींच पयस वचो आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर उपासातावन आमकां राखून व्हर बावडताक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या कोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियोचें भाग आमकां मेळाचें कर आमेन सुम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचेय सवय आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणे आनी मरणान जायत्य आजापां करून तिस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं ताचे विनवणेन आमचो बावट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारलो आनी उसारी नातुल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो प्रार्थुया आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एकात वतावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरो आमेन सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळों आमेन सांजुजे वाज सर्गींच्या राज्यांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा
तुम्ही सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो पापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसूं आमेन. Zewas Bapa Ogna Pani Mantuta Kurba Magulni Bapa Vignan Sadinaka प्रसार केलोय विज्ञान वाल्यान कष्टानी दुकान दुपड्या धाकट्या मोगा आदतू वेदिलोय सांजू सेवास बापा बगडा पानी मातुका कृपा मागून घे बापा Sewas Bapa, Ama paswatwana teker, bagi unsuचे कृपे, वरम आमचे देवा, आमच्या स्मरणातले बापाचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे, आमेन.